पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। सुरवातेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। संवसारीक संकश्टाच्या काळात लेगीत भारताचो विकास दर वाडला। केंद्रीय उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी हाचे श्रेय 140 कोटी भारतीयांच्या तांकीक दिले। तामिळनाडूंतल्या मंत्रिमंडळाचो जालो पयलो विस्तार। 2 काँग्रेस आमदारां सयत मंत्रिमंडळाची तांक जाली 32। पर्यटना सयत गोंयांतल्यान वर्क फ्रॉम होम गोवा करपाची नवी संकल्पना मुखार येता। शेकातोलाच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली आस। रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे मुखेली पद आनी सक्रीय राजकारणांतल्यान भायर सरपाचे मनोज परबान केले जाहीर। प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांचेर केल्ल्या टिप्पणीचो भाजपान केलो राहुल गांधीचेर खर निशेध। नैराश्यातल्यान नकारात्मकतेचे राजकारण चलोवपाचो केलो आरोप। आणि आता खबरो विस्तारान। संवसारीक संकश्टामदी भारताचो जीडीपी 6.4 वेल्यान वाढून 6.5% जाला, जो 140 कोटी भारतीयांची क्षमता दाखयता, अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगले। ते आयज नवी दिल्लीत अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वर्सुकी नेतृत्व शिखर संमेलनात उलयताले। हे येस भारताक संवसारा कडेन आत्मविश्वासा सयत जोडपी क्षमता दाखयता, अशें मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगले। करंट अकाउंट लुकसाणे विशींच्या समस्येचेर उपाय सोदून काडपाक सरकार यत्न करता, अशेंय केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगले। And industrial strategy at an unprecedented scale. In this environment, productivity must be understood not merely as a measure of efficiency, but as a strategic determinant of competitiveness, resilience, innovation, sustainability, and inclusive growth. India's own development journey demonstrates the transformative power of productivity-led growth, supported by reform, innovation, and institutional modernization. तामिळनाडूत आयज सावन युती मंत्रिमंडळ आसतले। मुखेलमंत्री सी जोसेफ विजयाच्या फुडारपणाखाला नव्यान स्थापन जाल्ल्या तामिळनाडू सरकारात 2 काँग्रेस वांगड्या सयत 23 वांगड्यांक मंत्रिमंडळात आस्पावीत केल्यात। तामिळनाडू राज्य मंत्रिमंडळात 1967 सावन इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचे प्रतिनिधित्व आसा। नव्या मंत्रिमंडळात 4 बायलां मंत्र्यांक लेगीत आस्पावीत केल्या। नव्या वांगड्यांचो आयज लोकभवनात राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी सोपूत दिलो। ह्या सोपूत सुवाळ्यात पक्षाचे हेर फुडारी हजर आशिल्ले। आता मंत्रिमंडळात 32 मंत्री आसात, तातूंत मुखेलमंत्री सी जोसेफ विजय हांचोय आस्पाव आसा। असंत बंगालातल्या परगना जिल्ह्यातल्या फाल्ता विधानसभा मतदारसंघात आयज फेरमतदान शांततायेन जाले। टीएससीचे उमेदवार जहांगीर खान हे फाटीं सरिल्ल्यान भाजपा, काँग्रेस आनी सीपीआयएमचे उमेदवार वेंचणूक आखाड्यांत आसात। दनपारां 3 वरां मेरेन 74% मतदान जाल्ले। का वोट जिसमें मारो अच्छा से वोट डाला। हाँ, इस बार तो बहुत अच्छे से वोट हुआ। पिछली बार तो पूरा मतलब ईवीएम तो पूरा टेम्पर कर दिया था। बूथ पे जो बीजेपी का जो ये था उसमें पूरा था। इस बार सब लोग अपने मन से वोट दिया। पिछला बार जो वोट हुआ था हम लोग तो ऐसे नॉर्मल दिए थे, मगर उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था। इस बार तो सब लोग अपना खुशी खुशी वोट दे रहे हैं। पिछले वोट में मतलब हम लोगों का इधर तो कुछ नहीं था। इससे 2021 में जो वोट था मतलब हम लोग वोट देने आता था लेकिन दे नहीं पाता था। हमारा वोट खुद नहीं दे पाता था तो अलग से पड़ जाता था। तो अभी जो हो रहा है वोट तो एकदम आसानी से हम लोग खुद ही वोट दे रहा है, खुद का वोट। 2021 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत दुकान पाट जो भांगचूर कर रहा था, उन्होंने बहुत लोगों को मारा था जो कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा था।
और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा लोगों का घर भंगचूर कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल था यहाँ। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हे सध्या आपल्या 3 दिसांच्या कोरिया भोंवडेर आसात. आयज तांच्या भोंवडेचो निमणो दीस. कोरिया ही युद्धाक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान ताणें आयज कोरियन युद्ध स्मारक सायनजाचें अनावरण करून फुलां घालून शहिदांक आर्गां ओंपली. भारत आनी कोरियाचे संबंद अदीक घटमूट करपाचेर ताणें आपल्या उलोवपांत भर दिलो. कोरियन वार के जब 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, तब ऐसे में मैं इस रीजन में पीस के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों का हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। साथ ही यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। आज से 7 दशक से भी पहले जब कोरियन पेनिसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। खबरपत्रात आता घेऊया एक लहानसं विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण दिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसव उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया मुखा वयल्यो खबरो. पर्यटन आनी तंत्रगिन्यान खात्याच्या जोड पालवान गोवा शेकाथॉनाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. गोंयच्या नामनेच्या दर्यादेगांनी स्टार्टअप्सांचें एकीकरण करपाचे दिकेन हें म्हत्वाचें पावल थारलां. 2 दिसांच्या ह्या कार्यावळीत शिक्षण तज्ञ, नवनिर्मिती करपी उद्देग तज्ञ आनी सृजनशील वेवसायीक एकठांय येवन ह्या मोहिमेंत वांटो घेतले. कळंगूट बागा दर्यादेग वाठारांत सुरू जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी माहिती तंत्रगिन्यान आनी स्टार्टअप उद्देगाक चालना दिवपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृश्टिकोना कडेन हो उपक्रम जुळटा अशें सांगलें. आजपर्यंत म्हटल्यार की आमी समेस्त गोंयकारांनी म्हणजे बिचार बिझनेस कसो करचो हो आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा. नुस्तें काडी पासून ते नुस्तें विकी पर्यंत आमी जे म्हणटा आनी त्याच खातीर तो नव्या स्टायलीन कन्वर्ट करता आसतना झेनझी आमचे फक्त नुस्त्याचो बिझनेस न्ही तर आयटीचोय बिझनेस बिचा वयल्यान करूं शकता हे दाखोवपा खातीर म्हाका दिसता झेनझी हे बिचार येवप गरजेचें आसा. आनी ही ऑपॉर्च्युनिटी झेनझीक अवेलेबल करून दिल्या बद्दल हांव खरोखरूच म्हणजे मना पासून आमी जाता तितके बेगीन ही सुरवात आसा जी आमी कोलवा बिचा वयल्यान आत्ताची सुरवात केल्या, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून आमच्या ग्लोबल आणि ताज्या बरोबर समेस्त गोंयकारांक प्रिफरन्स दिता आसतना आयटी मिनिस्टर इनिशिएटिव्स घेवन ह्यो फॅसिलिटीज म्हणजे जाका म्हणटा आमी बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमकां अवेलेबल करपाक जाय ते बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर अलॉंग विथ द शेक ओनर्स हांच्या बरोबर मेळून आमी अवेलेबल करतले. आनी थोड्या दिसाच्या भितर आमकां पयलीं फक्त टुरिस्ट बिचार दिसतले आनी थोड्या दिसाच्या भितर आमकां इनोवेटर्स, क्रिएटर्स हे सगळे बिचाचेर पुराय दिसतले. गोंय राज्य साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आणि कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो
हांणी पर्यटकांक गोंयांत येवन वर्क फ्रॉम गोवा ह्या नव्या संकल्पनेची जाणीव करून दिली. Very catchy for the people of India who come to Goa for holiday. It's not only holiday. Come with your laptops, work in Goa, work on the beach shack, work in private restaurants, work in the hotel, work from the new space which will be created by Department of Tourism in all the shacks. There's a big job ahead with us for the coming season, and from now on to give good connectivity to the people of Goa and people of India who will want to come and work over here, work from the beach shack and also work in private restaurant. Definitely we will make workspaces. We will give a new platform to our startups, to our young boys and girls who want to start the startups in their cafes. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी गोंयची नामना आतां वर्क स्टेशन ह्या नव्या संकल्पनेंतल्यान जातली अशी आस्त उक्तायल्या. To be one of the India's early movers in enabling this remote work ecosystem and shaping what the future of work can look like. Goa today is fast becoming a workation destination in the country. We are seeing an incredible influx of digital nomads and remote professionals who are making Goa their base. There's also a massive surge in long-term stays along with co-working and co-living spaces expanding as far as Goa is concerned. And I'm very happy with the guidance and the help of the Chief Minister. We have been able to get some dream. I had it as a dream. We had a vision. We wanted to make it a reality. And I think the thing has started. This thought process will be very inclusive, where our brothers who are from the shacks, the water sports brothers, everybody will have some contribution to the economy from the people who will be coming to participate and contribute to the digital economy. आयज गोंयच्या राजकीय मळावेल्या घडणुकेंत रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे संस्थापक आनी अध्यक्ष मनोज परब हांणी आयज सक्रीय राजकारण सोडून पक्षाचे मुखेली पद सोडपाचो निर्णय जाहीर केलो. पणजे पक्षाच्या मुखेल कार्यालयात सरचिटणीस विश्वेश नाईक आनी कोषाध्यक्ष अजय खोलकार हांच्या सयत वरिष्ठ फुडाऱ्यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिशदेत ही घोषणा केली. खबराकारांक संबोधित करतना मनोज परब हांणी फाटल्या म्हयन्यांत पक्षाक कठीण परिस्थितींतल्यान वचचें पडलें, जाका लागून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक आनी समर्थकांक निराशा जाली अशें सांगलें. अंतर्गत राजकारण आनी सत्ते खातीर वाडटी सर्त हाका लागून पक्षाच्या मूळ ध्येयाचेर परिणाम जाला अशें तांणी नमूद केलें. कांय निर्णय योग्य वेळार घेवंक नाशिल्ल्यान सद्याची परिस्थिती उप्रासल्या अशें सांगतना मनोज परब हांणी राजकारण सोडपाचो निर्णय जाहीर केलो. लागून चालू करूंक नासले रेव्होल्युशन केन्नाच सत्तेक लागून चालू करूंक नासले, एका कॉजाक लागून चालू जाल्ले. बट जशें तुमकां सांगले 2022 सावन खंय तरी एक डिफरंट मार्गाचेर ते पावपाक लागले. कित्याक भरपूरशे डिफरंट मेंटरशीप जावं येवपाक लागले भितर, सजेशन्स, एडवायजीस, एक्सपर्ट एडवायस, खूब गजाली जाले आनी तितून तुमकां जशें सांगले तशें आर्जीक फिल्टर लागले. आता फाटले 2 म्हयने हे खूब त्रासाचे आमकां डायरेक्ट आसा, पूण तेच्याय पयलीं आमकां भरपूरशे हिंट्स येताले, भरपूरशे इन्सायट्स येताले आनी तेचेर इंटरनल डिस्कशन्स आमचे चलताले, पूण ते खंय तरी सॉर्ट आउट जावंक ना. आनी इंडिव्हिज्युअली एज अ प्रेजिडंट हांव हे सगळे कंट्रोल करपाक खंय तरी फेल जालो. म्हाका दिसता की जो कंट्रोल हांवें करपाक जाय आसलो, जे डिसिजन्स घेवपाक जाय आसले तेन्ना हांवें घेवंक ना आनी तेकाच लागून आयज ही परिस्थिती फाटीचेर पावल्ली आसा. वन ऑफ द बेस्ट लायफांतलो टायम म्हणटा तो ते 2022 मेरेन आसलो, कित्याक तेन्ना फिल्टर नासलो आनी तेन्ना कोणूच पॉलिटिकल वेन चिंती नासलो, एक रेव्होल्युशन म्हणून चिंतताले. पूण जेन्नाच्यान हे रेव्होल्युशन पॉलिटिक्स म्हणून आमी चिंतपाक लागले तेन्नाच्यान दुख्खय जाताले मनांतल्यान की आमी कितें करता म्हणून, आनी एक खंतय निर्माण जाताली की आमी सारके चलतले काय ना. इतलेंच तुमकां सांगपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टीचो प्रेजिडंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टीचो फावंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे स्पीड करता.
भारतीय जनता पक्षाचे गोय प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नायक हांणी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन प्रधानमंत्री तशेंच घरमंत्र्यांचेर केल्ल्या अपमानकारक टिप्पणीचो खर निशेध केला. वेंचणुकेंतल्यान 95 परस चड हारांक लागून नकारात्मक आनी अपमानकारक वक्तव्यां करून आपलो राजकीय फुडार घडोवंक सोदता अशा खर उतरांनी दामोदर नायक हांणी राहुल गांधीचेर तिडक उक्तायली. राहुल गांधी आणि भारताचे यशस्वी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी आणि माननीय अमित भाई शाह हांका गद्दार म्हणून संबोधित केलं आसा. ते एकदा न्हय जाल्यार 2 वेळा जाहीर सभेन ताणें वेल्यान चॅलेंजिंग स्वरुपान तांकां गद्दार गद्दार म्हणप आनी म्हणून ताचो निशेध करप इतलो तो कमी. आनी ह्या गोश्टीचेर भारतीय जनता पार्टी गोंय तशेंच गोंयचे वतीच्यान आमी ताचो निशेध करतात. तर वेस्ट बेंगॉलान आमचें दैदिप्यमान यश आणि तातूंत भितर ताजे अशे 95 पराभव ताका पचपाक पडल्यात, पळोवपाक पडल्यात आनी हो खरं म्हटल्यार काँग्रेसीकूच अपशकुनी, अनलक्की आनी ताका लागून इतलो डेस्परेट जावन दांत वट खावन संविधानाचे पुस्तक वयर काडून घटनात्मक हातूंत भितर आमी मारेकरी आनी हें तें करून दाखोवपाक लागला. ताचें मेन जर कारण कितें आसा जाल्यार डेस्परेशन. ताज्या आयच्या ह्या दोन्ही शब्दांचो आमी पूर्णपणे निशेध करतात. टिकाऊ शेती ही सध्या काळाची गरज आसा आनी हाका लागून राष्ट्रीय शेती संशोधन केंद्रान रसायनीक साऱ्याचेर आधारून रावप उणें करून दर्यादेगे वयल्या पर्यावरण यंत्रणेची राखण करपाची मोहीम राबयल्या. ह्या मोहिमेक केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी तेंको दिला. ह्या मोहिमेंतल्यान सशक्त फुडारा खातीर शेतकारांक मजत करपाचो उलो केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी मारला. In alignment with Honorable Prime Minister's recent 7 appeals for a self-reliant India, we must transform our agricultural practices to ensure a clean and economically independent future. Central to this vision is reducing our dependence on excessive chemical fertilizers, a mission where the farmers of North Goa can lead by example. From the heritage cashew hills of Sattari to the productive Khazan ecosystem of coastal Goa, our farmers have always been the guardian of our soil. Historically, our ancestors practiced sustainable Puran Sheti and managed our Khazans with minimal outside input. I urge my farmers brothers and sisters to champion the national campaign on balanced fertilization, just as we use the renewable energy to power our life sustainability. We must treat our soil as a renewable resources by adopting the 4R principle: right source, right dose, right time and right place. We ensure that we provide exactly what the crop need while preventing the resources waste. Together with the support of ICR Old Goa, let us ensure that Goa remains a leader in sustainable high value agriculture. हिंदू जनजागृती समिती वतीन 24 मेक फोंड्याच्या पोन्न्या बस स्थानकाचेर सांजे 6 वरांचेर हिंदू राष्ट्र जागृती सभेचें आयोजन केलां. ह्या सभेत भाग्यनगर हैदराबादचे आमदार तशेंच श्रीराम युवा सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष टी राजा सिंग मुखेल वक्ते म्हणून हजर आसतले. ही माहिती हिंदू जनजागृती समितीचे गोय राज्य संघटक सत्यविजय नाईक हांणी पत्रकार परिषदेत दिली. ही सभा मुख्यत्वे करून आयोजित करण्यात आली आहे. आज आम्ही बघतोय की या भारताच्या संविधानामध्ये, संविधानाच्या मूळ प्रस्तावनेमध्ये समता, बंधुता, न्याय या गोष्टी प्रामुख्याने प्रस्तावनेमध्ये सांगितलेल्या आहेत. परंतु आज बहुसंख्य हिंदूंच्या देशामध्ये हिंदू समाजावरच अन्याय होत आहे, हिंदू देवदेवतांचा अनादर होत आहे, हिंदूंना लक्ष केलं जात आहे, अनेक प्रकारचे जिहादाच्या माध्यमातून हिंदूंना लक्ष केलं जात आहे. आज हिंदूंना त्यांच्या शाळांमधून धर्म शिकवण्याची कोणतीच व्यवस्था नाही, मात्र अल्पसंख्याकांसाठी त्यांच्या धर्माचं शिक्षण त्या वेगवेगळ्या माध्यमातून दिलं जात आहे. त्यामुळे हा बहुसंख्य हिंदूंवर होणारा अन्याय या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी ही मुख्यत्वे करून सभा आयोजित करण्यात आली आहे. सर्व धर्मनिष्ठ, सर्व शिवप्रेमी, सर्व हिंदू बांधवांना आम्ही आवाहन करतो की आपण सर्वांनी या सभेमध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं
आम्ही गेले 15 दिवस या सभेचा प्रसार गोव्यातल्या विविध भागांमध्ये करत आहोत. कोंढा तालुक्यामध्ये वेगवेगळ्या हिंदू संघटना आहेत, वेगवेगळ्या शिवप्रेमी संघटना, या सगळ्यांना या सभेचं निमंत्रण देण्यात आलं आहे आणि सर्वत्र उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे. ह्या समितीचे वांगडी राजेंद्र देसाय हांणी गोंयांतले सगळे किल्ले तांचो इतिहास आनी संस्कृतीचे संवर्धन करपा खातीर मर्दनगड संवर्धन समितीन मोहीम राबयल्या अशी माहिती तांणी दिली. किल्ला बांधलेला तो आपल्या फोंड्याच्या इथे मर्दनगड किल्ला गेल्या जूनमध्ये याचं संवर्धन व्हावं याकरता एक समिती स्थापन झाली आणि त्या समितीने वेगवेगळ्या स्तरावरती याचं संवर्धन व्हावं म्हणून प्रयत्न केले. एक गोष्ट सकारात्मक घडली, हा मर्दनगड किल्ला याचं नोटिफिकेशन झालं, म्हणजे सरकार दरबारी त्याची मान्यता झाली. आता फक्तच नोटिफिकेशन होऊन काही होत नाहीये, त्याचं संवर्धन म्हणजे पुनर्बांधणी याकरता सरकारने आपापल्या परीने प्रयत्न करावे. याकरता ही समिती प्रयत्नशील आहेच, पण सरकारने जास्तीत जास्त बळ आपलं याच्यामध्ये घालून लक्ष देऊन तो बांधावा, जेणेकरून शिक्षण क्षेत्रातील म्हणजे शाळेतील मुलांना किंवा मला असं वाटतं की या किल्ल्या संदर्भात एक पायवाट देखील मोठ्या प्रमाणात जर केली तर खूप असा उपयोग मुलांकरता होऊ शकतो. खबरापत्रात आता घेऊया की लहानसं विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसावोपरांत बयोकार पळोवया मुखावेली खबरो. आयज मुंबईत इंडिया सायप्रस उद्देग परिशदेचे आयोजन जाले. ह्या वेळार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सायप्रसचे राष्ट्रपती निकोस क्रिस्टोड्युलिडस हांणी वांटो घेतिल्लो. भारतीय उद्देजकांक युरोपांत नव्यो संदी उपलब्ध करपाचे दिकेन सायप्रस ट्रेड सेंटराचे मुंबईत उक्तावण जालें अशें सायप्रसचे राष्ट्रपतींनी जाहीर केलें. ह्या सुवाळ्यात व्यापार, संरक्षण, उत्पादन आणि तंत्रज्ञान सहकारिता ह्या विशयाचेर समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. दोनूय राष्ट्रांचे वरिष्ठ अधिकारी, व्यावसायिक फुडारी आणि उद्देगीक प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. भारतान एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या सभेत उलयतना पाकिस्तानाचेर आतंकवाद आणि अफगाणिस्तानात मानव हत्या करपाचेर खर आरोप केला. तशेंच पाकिस्तानान भारताचेर केल्ले आरोप फटीचे आसात अशें सांगलां. एकवटीत राष्ट्रसंघात भारताचे स्थायी प्रतिनिधित्व करपी हरीश पर्वतानेनी हांणी पाकिस्तानी सैन्य दळान अफगाणिस्तानात सीमेचें उल्लंघन करून सुमार 750 नागरिकांक मारून उडयल्यात आनी ते विशीं कागाळी नोंद जाल्यात अशें स्पश्ट केलें. भारतान अफगाणिस्तानात शांतताय राखून दवरपा खातीर सदांच यत्न केला अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. Issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026,
750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. The UNAMA documentation attributed 94 of 95 incidents of civilian casualties to Pakistani security forces. The world has not forgotten that it was during the holy month of Ramadan in March this year, at a time of peace, reflection and mercy, that Pakistan conducted a barbaric airstrike on the Omid Addiction Treatment Hospital in Kabul. गोय प्रदेश काँग्रेस समितीन आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त राजीव गांधी हांकां आर्गां ओंपली. आतंकवाद विरोधी दीस पाळटना सर्गेस्त राजीव गांधी हांचो दृश्टिकोन, फुडारपण आनी राष्ट्र घडोवपाचे दिकेन दिल्ल्या योगदानाची काँग्रेस वांगड्यांनी याद केली. ह्या कार्यावळीत गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा, हेर वरिष्ठ काँग्रेस फुडारी आनी काँग्रेस कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. IPL क्रिकेट सर्तीत आयज चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाचो सामनो गुजरात टायटन्सा आड अहमदाबादांतल्या नरेंद्र मोदी खेळा मैदानाचेर जातलो. गुजरात टायटन्सान प्ले ऑफात सुवात मेळयली जाल्यार चेन्नई सुपर किंग्स गूण वळेरेंत चवथ्या सुवातेचेर पावपाची आपली संद वगडावचे ना. इतले मजगतीं काल रातीं जाल्ल्या सामन्यांत कोलकाता नायट रायडर्सान मुंबय इंडियन्साचेर 4 गडे राखून सैत सोडले. हाका लागून कोलकाता नायट रायडर्साक प्ले ऑफात सुवात मेळपाची आस्त आसा. आनी आतां पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतली नोंद जाल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. संवसारीक संकश्टाच्या काळात लेगीत भारताचो विकास दर वाडला. केंद्रीय उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी हाचे श्रेय 140 कोटी भारतीयांच्या तांकीक दिले. तामिळनाडूंतल्या मंत्रिमंडळाचो जालो पयलो विस्तार. 2 काँग्रेस आमदारां सयत मंत्रिमंडळाची तांक जाली 32. पर्यटना सयत गोंयांतल्यान वर्क फ्रॉम गोवा करपाची नवी संकल्पना मुखार येता. शेकाथॉनाच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली आस्त. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे मुखेली पद आनी सक्रीय राजकारणांतल्यान भायर सरपाचे मनोज परबान केले जाहीर. प्रधानमंत्री आनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांचेर केल्ल्या टिप्पणीचो भाजपान केलो राहुल गांधीचेर खर निशेध. नैराश्यातल्यान नकारात्मकतेचे राजकारण चलोवपाचो केलो आरोप. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.